एंटी करप्शन ब्रांच आदलो DIG विमल गुप्ताक समन्स धाडटली। PSI देवयानी आंबेकाराकडच्यान तिच्या डिपार्टमेंटल चौकशी क्लियर करूंक 40,000 रुपया मागले आनी घेतले म्हूण विमल गुप्ताचेर आरोप आसात। एंटी करप्शन ब्रांचीन जानेर 2018 FIR केल्लो। FIR करचे पयलींच विमल गुप्ताची दिल्ली बदली जाल्ल्यान चौकशी उरली। ताका समन्स धाडूंक ACBक चीफ विजिलन्स ऑफिसराचो बावटो मेळ्ळे मेरेन वाट पळोवची पडली। ACBन दिल्ली पुलीस कमिशनराक बरोवन विमल गुप्ताचो सद्याचो पत्तो मागिल्लो। ACBक विमल गुप्ताचो पत्तो मेळ्ळा ताका समन्स धाडपाची प्रक्रिया सुरू। ह्याच म्हयन्यात चौकशेक हाजीर रावचो म्हूण ACB कांय दिसांनी समन्स धाडूंक शकता। इतले मजगतीं आदलो IGP सुनील गर्गाच्या लाचखोरी प्रकरणात कारवाय करपा विशीं एंटी करप्शन ब्रांचीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्साक बरयला। आदलो IGP सुनील गर्गान 5.5 लाखांची लाच मागिल्ली आनी घेतली म्हूण 2016त वास्कोचो वेवसायीक मुन्नालाल हलवाईन कागाळ केल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालया कडच्यान अजून बावटो मेळूंक ना म्हूण ACBन गर्गा आड FIR केल्लो ना। हे प्रकरण CBIक दिवचें म्हूण गोंय सरकाराची केंद्रीय गृह मंत्रालया कडेन मागणी। केंद्रीय गृह मंत्रालयान FIR करपाचो निर्देश दिवंक ना आनी CBIक केस दिवपाचेरूय जाग मागना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।